Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. काँग्रेसीचो 10 जाणांचो विधिमंडळ गट बीजेपीत विलीन करून मेकळो जालो. गट 1/3 आमदार गेल्यार अपात्रताय ना म्हूण सांगून विलीनीकरण वर्स जालें. सभापती कडेन गेल्ली अपात्रताय केस फुडेंच धुकलो ना. काँग्रेस निमाणे गेली सुप्रीम कोर्टात. आयज पर्यंत जी नोटीस म्हणजे बातमी म्हणा किंवा इलेक्ट्रॉनिक मिडियाची जी बातमी फ्लॅश जाला त्याप्रमाणे आमकां कळ्ळें की काँग्रेसवाले काँग्रेस हे आसा कोण तरी पेटिशन आसा तो सुप्रीम कोर्टान गेला आणि तेतून आमकां नोटीस धाडल्या म्हणून 4 वीक गेला पूण आयज पर्यंत ह्या मोमेंटा पर्यंत तरी अजून नोटीस आमकां काय पावना. सर सुप्रीम कोर्टान इतल्यान नोटीस येत जाल्यार स्पीकर रिप्लाय करता काय स्पीकर डेफिनेटली आय हॅव टू रिप्लाय. स्पीकर शूड रिप्लाय. आणि हालीं सुद्दां कशें जालें कोवीड लागलो म्हणजे आमी हियरिंगूच येयल्ले हालीं तेन्ना कोवीड लागल्या उपरांत आमी तें पोस्टपोन केलें. नवी डेट दिवंक ना. म्हणजे एक स्पीकर म्हणून म्हाका दिसता की हांवें तें प्रत्येकाक दोनूय म्हाका केसी मागीर चलता एक एमजी पार्टीची एक काँग्रेस पार्टीची हांवें दोनूय कडेन तांकां 2-2 काय 3 हेरी तेंची घेतलेली आसा. सगळे विटनेसांक हियरिंग दिवचेच पडटा म्हणजे स्टेटमेंटाक. जर तूं इफ यू हॅव टू गिव टू जस्टीस कडेन जाल्यार यू हॅव टू कॉल देम हियर. सभापतीन सोमारा मिडियाक पावसाळी अधिवेशन 3 सप्तकां चलतलें म्हूण सांगिल्लें. मंगळार म्हळ्यार 2 सप्तकांचेर आयलें. 27 जुलयाक सुरू. गोवा सेशन हे फुडल्या म्हयन्यान जुलय 27 तारखेक सुरू जातलें आनी जास्त करून तें कोवीड-19 खातीर एकार एक 2 विकाचें आसतलें. व्हडलें सेशन आसचें ना. फाटल्या टायमार पावसाळी अधिवेशन जाल्लें तेन्ना 4 विकाचें जाल्लें म्हणून ड्यू टू कोवीड इट वील बी मॅक्झिमम ऑफ 2 वीक्स ओके अशें जातलें. अजून नोटिफिकेशन काडूंक ना पूण ह्या 2 दिसान नोटिफिकेशन भायर सरतलें. बीजेपीचो प्रदेश अध्यक्ष म्हणटा विलिनीकरणाचें सगळें कायद्यान जालां. कशें जाता की जो प्रोसिजर जाला ते काँग्रेसचे 10 आमदार भारतीय जनता पार्टीन आयले मत जाली त्यामुळे तो सगळो लिगल कायद्याच्यो ज्यो कितें बाजू आसा त्यो सगळें हें करूनच तें कायदेशीर केल्लें आसा. आनी म्हाका दिसता आतां तेचें हियरींग जें आसा तें हियरींग सभापती कडेन सुरू जातलें. त्यामुळे तेचेर तशें कांय हें ना कारण उगीच पेटिशन घालपाक सारकें कशें आसा की तें पेटिशन बरोबर चूक किंवा वेगळी गोश्ट पण घालपाक एज अ ऑपोजिशन ते तेणें आपण घातलेलेंच घालतातूच कोणीय घालूं शकता पण ताका लागून तेचें हियरींग जें आसा हें हियरींग सभापती सुरू करतले. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार.